नमस्कार. आजच्या ब्रेकवरात तुमकां येवकार. आज आमी भासाभास करतात मोपाचेर आणि विधानसभे भितर राजकारणी मोपाचेर कितें उलयतात ते तुमी इतले दीस जाले आयकलां. दक्षिणेची एक उलयतात, उत्तरेची एक उलयतात, मदले आहा ते दोन्ही उलयतात. अशी तरेची परिस्थिती तुमी पळयल्या. एक्चुअली पेडणेकार कितें म्हणटात, पेडणेचे लोक कितें म्हणटात हें आमी आज जाणून घेतले. पेडणेची लिडरशीपूय आमचे बरोबर आसा आनी पेडणेचे एक्टिविस्टूय आसात. पयलीं आहा आमचे बरोबर एक्टिविस्ट. सरकार ज्या तरेन मोपा हाडटा तो तांकां मान्य ना ते संदीप कांबळी, स्वागत तुजें. आनी दुसरे आसात आमचे बरोबर पेडणेचे नगराध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव देशप्रभू. सर तुमचें स्वागत. संदीप तुजे वयल्यान सुरवात करता, मागीर तुमचे म्हऱ्या येता. काल जेन्ना कॉम्पेन्सेशनाची लेटर दिवपाक आयली तुमी विरोध केलो, घोशणा दिल्यो कलेक्टराच्या ऑफिसांत. प्रॉब्लेम कितें? कित्याक इतली तुमी आडोवन बसल्यात? आज पर्यंत जो पळय मोपा एअरपोर्ट बांदता म्हणून जे कितें अफवा उठयल्या सरकारान, ते जेन्ना काँग्रेसूय आसूं आतांचे BJP आसूं, आज पर्यंत जे कितें ते जे स्थायीक लोक आहा तांकां आज पर्यंत विश्वासान घेयनासतना सगळें इलिगली सगळें कितें तें चल्लां तेंचें काम. आनी तेच भशेन काल जे पळय तेणेन कितें नोटीस काडलें की तुमचे जमिनीचेर हांव पोजेशन घेता आनी तुमी येवन त्या टायमाचेर 11 वरांचेर येवन तुमी आपल्याक ती हँड ओवर करपाची जमीन, तेन्ना तुमी येयात. ते भाशेन सगळे लोक गेले. तेन्ना जायते लोक आहात, आमचे जे लोक आहा पळय रीट पिटिशन म्हणून कोर्टान आहात, जायते सुप्रीम कोर्टान आहा, हायकोर्टान आहा. हे भाशेन सगळे लिगली प्रोसेस आमी हे करता. फकत लिगली कोणी तरी एक विचार करचो ह्या हेतून आमी वावरता. त्रास कितें जाता तुमकां? वाय आर यू अगेन्स्ट इट? ओपोज कित्याक करता तुमी? अपोज करपाक कारण म्हटल्यार प्रत्येक लोकांची घरां, प्रत्येक लोकांचे काजू, प्रत्येक लोकांचे कुळागरां आनी सगळ्यान व्हडली गोश्ट म्हटल्यार आतांच सद्या उदकाचो इतलो प्रॉब्लेम आसा आनी तो प्लॅटो एअरपोर्टाचो म्हटल्यार हांव पर्यावरणाच्या एक हेतून उलयतां. कित्याक म्हाका पर्यावरण म्हटल्यार कितें तें बरोच अभ्यास केल्लो आहा. आनी उदक खंयच्यान जर मेळटलें जाल्यार अशेच प्लॅटो आसात आनी तातूंतच सिपेज जाल्लें उदक चारय वाटेनी झऱ्यांनी सगळ्या एक कितले गांव आहा तितल्याय गांवांक मेळटा तें उदक. आनी तें उदक जर त्या प्लॅटोचेर कितें खंयचोय प्रोजेक्ट घेवं तें उदक खंयचेच रितीन ना तरी गटर काडून भायर सोडले जातले पावसान. आनी सिपेज ना जाल्या कारणान ऑटोमॅटिकली पेडण्यांतले टोटली हाफ पेडण्या हें जायना पॅरलायज बी ते भशेन जातले. आनी उदकाच्या बाबतींत आमी सामके जातले, झाडां नश्ट जातलीं. तुमी कितें म्हणटात? नाकाच विमानतळ? नाकाच. आनी तो कित्याक नाका तोय सांगपाक आमकां आमी कॅपेबल आहा. नगराध्यक्ष म्हणून पेडणेचे ही जी सरळ भूमिका आसा की नाकाच विमानतळ. कांय जाण म्हणटात की विमानतळ आयलो की इतली वर्स पेडणे दुर्लक्षीत आसा, विकास जातलो, हे सगळ्यो गजाली जातल्यो. दुसरे वटेच्यान हांची इतली ताठर भूमिका. नगराध्यक्ष म्हणून पेडणेचे कशी पळयता ह्या गजाली कडेन? नगराध्यक्षाची भूमिका जी आसा ती वेगळी भूमिका आसा. माझी वैयक्तीक भूमिका वेगळी आसा. कितें आसा सांगता. वॉट एवर आय हॅव बीन स्टेटिंग टुडे इज नॉट माय पार्टीज talk. This is your personal opinion. This is my personal I would like opinion. to know about your official opinion also. No. Official opinion is I am not a party spokesman, so I cannot talk about that. Problem कितें आसा की पेडण्याची उदरगत जर जावंक जाय जाल्यार काय तरी बरो प्रोजेक्ट पेडण्यान येवपाक जाय. मोपा एअरपोर्टाच्या बद्दल सादारणपणे 30 वर्सां पयलीं कामकाज जे संत गतीन सुरू जाला ते आजून तकायत चालू आसा आनी इट इज गोईंग ऑन एट अ रियली स्लो एलिफंट वॉक लायक स्टेट. चडान चड जागा म्हाजी वयता फॅक्चुअल. पण तरी आसतना काल जेन्ना भूमी संपादनाची जी पोजेशन घेतली गव्हर्मेंटान, म्हाका नोटीस येवंक ना. मग कांयच कळयलें ना? कांयच कळयलें ना. अशी हे म्हणजे विचित्र पद्धतीन जमीन संपादन केलेली आसा. आणि तुम्ही कितें म्हणटात? तुमकां आयिल्ली नोटीस? आमकां नोटीस येयली, तुमकां आयलीच ना? म्हाका येवंक ना. सो थोड्याक पावलीत ना. हांगा स्पश्ट जाता. स्पश्ट तुमचो आसा जागो. सगळ्यान चड जागो म्हाजो आसलो तरी म्हाका गव्हर्मेंटान आज तकाय एकदा सुद्दां आफोंक ना, एकदा सुद्दां म्हाजे विचार करूंक ना येवन, एकदा सुद्दां सबमिशनाचे बाबतीन किंवा आनी बाकीच्या बाबतीन केन्नाच विचार विनिमय करूंक ना. अशी परिस्थिती आसा. आता गरीब बाबडे लोक जे आसात
I have gone all the way to Supreme Court to fight against the government against the land acquisition. गोया गव्हर्नमेंटचे भूसंपादनचे जे कार्यक्रम आसा गेले 50-51 वर्षाचे भारतांत सगळ्यात कनिष्ठ पातळीचेर भूसंपादन जाता. 5 रुपये आणि 10 रुपये च्या सुद्धा जास्ती रेटान विकली जाता, पण भूमी संपादन कमी रेटान दिले जातात. बरोबर. गव्हर्नमेंट कॅनॉट ऍक्ट ॲज अ डेव्हलपर, अँड इफ इट इज ऍक्टिंग ॲज अ डेव्हलपर, प्लीज पे 400 रुपीज पर स्क्वेअर मीटर. हे माझी डिमांड गव्हर्नमेंटाकडे पहिली आशिल्ली. जेन्ना इलेक्शन जाल्ले तेन्ना भाई वांगडा उलयतना हेच डिमांड आशिल्ले. भाई हॅज प्रॉमिस्ड मी ही विल लुक इन टू द मॅटर फेवरेबली. अजून पर्यंत कितें जाला? अजून पर्यंत जावंक ना. देर इज प्रॉब्लेम विथ भाई बाबा. मायनिंगचे इश्यू आसा, आरपीचे इश्यू आसा, बाकीचे प्रॉब्लेम आसा. म्हाका एक गजाल सांगात. म्हाका तरी विश्वास आसा विल सॉल्व द प्रॉब्लेम. म्हाका एक गजाल सांगात. तुम्ही म्हणटात की लँड एक्विजिशन प्रोसेसाचेर तुमचो वाद आसा. विमानतळ तुमकां चलता, कारण संदीप जो मुद्दो काडटा तो म्हणटा की एकूण तुमी उदकाचे सोर्सस मारून उडयतले, अर्द पेडणे पॅरलायज जातलें. ना जावचें. कितें आसा, उदक जें आसा, नो डावट उदक प्लॅटोन वयता, पण विथ प्रॉपर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हे सगळे उदकाची सोय करू शकता. जे वॉटर फ्लो जे गटारान भायर सरतले किंवा नाल्यांसून भायर सरतले, जर जिरवण आणि अडवण जर जायत जाल्यार म्हाका दिसना पाणयाचो जो स्रोत जे आसात सभोवतणी उगव्या, तामोशा, वारखण, कासारवण्या आणि चांदेल हेचे जे पाण्याचे जे झरे आसात ते म्हाका तरी पटना की बंद जातले. पण जो डेव्हलपर आसा, मे बी एन इंटरनॅशनल कन्सोर्शियम, ही हॅज टू लुक इन टू दिस एस्पेक्ट थरली. तुम्ही म्हणटात की ही जी रेन हार्वेस्टिंगाची गजाल आसा ती तांणी करपाची, गोंय सरकारान सुद्धा करपाची गरज ना. तुका कोता येता तो 2 मुद्दे आहात. पयलो मुद्दो हा की जमनी खातीर 400 रुपया किंमत आणि रेन हार्वेस्टिंग ह्या तरेन प्रॉपर जर केलें. इट इज नॉट ओनली 400 रुपया. इट हॅज टू बी अ कॉम्प्रिहेन्सिव्ह पॅकेज. एक लँड लुजर जे आसात, 2-3 प्रकारचे लँड लुजर आसात. एक त्याची लँड कम्प्लिटली गेल्या, एक पार्शली गेले, आणि एक माझ्यासारखे थोडी गेल्यात आणि बाकीच्या जागेर आसा. टोटल लँड लुजर्स हॅव टू बी ट्रीटेड ऑन अ डिफरंट लेवल. बरोबर. पार्शल लँड इन्क्लुडिंग जॉब्स आणि गजाली धरून रिहॅबिलिटेशन जाय. घरां जी आसात तांकां रिहॅबिलिटेशन जाय, योग्य रिहॅबिलिटेशन जाय. जस्ट बाय नॉट ऑन पेपर. नाही, पेपर म्हणजे एक 200 स्क्वेअर मीटर किंवा 400 स्क्वेअर मीटर जागो तांकां दिलो म्हणून जावचें ना. इवन बिल्डिंग देअर हाऊसेस, प्रॉपर हाऊसेस, रिहॅबिलिटेटिंग देम, त्यांचे भुरग्या बाळांची जी गजाली आसा, म्हणजे पोटा पाण्याची जी व्यवस्था आसा ती करपाक जाय. तांकां ट्रेनिंग दिवपाक जाय. तांकां बाकीचे ताजे उपरांतच मुखार वचपाचें सरकार. ना त्याच्या हे सायमल्टेनियसली जावपाक जाय. हे जर सायमल्टेनियसली झाले जाल्यारच उदरगत जातली, नाजाल्यार उदरगत जावचें. तुका ह्यो दोन्ही गजाली पडटात संदीप. पहिली गजाल म्हळ्यार पॅकेज, प्रॉपर पॅकेज रिहॅबिलिटेशनाची आणि लँड एक्विजिशना खातीर, आणि दुसरी म्हळ्यार प्रॉपर रेन हार्वेस्टिंग जे त्या डेव्हलपरान करपाचें, आणि सो दॅट उदकाचो जो प्रश्न म्हणटा तो जावचो ना. पयली उदकाच्याच प्रश्नासून सुरू करता. दुसरो प्रश्न पयलो घेता. उदकाचो प्रश्न हा पळय तो हांवें जावं नगराध्यक्षान कोणी उलोवन तो सुटचो ना. तेका स्पेशल तज्ञ असतात. बरोबर. आणि ते प्रॉपर प्लॅनिंग करून ते करचे पडटले. करून ते जातले. बरोबर. आणि उदक थंय रावतले काय ना ते ठरयतले. ते एक त्यांचो भाग हा. दुसरो प्रश्न येयलो तो पॅकेजाचो. पॅकेजाचो जर प्रश्न आसा जाल्यार केदें व्हडले पॅकेज हाड. पॅकेज खावपाक हे लोक एक्सपर्ट आसात. हे कितें हांव म्हणटा 400 दिता, 400 रुपया पर स्क्वेअर रुपीस दिता म्हणटा पर स्क्वेअर मीटर. हांव म्हणटा 400 दिता. पळय, शेतकारांक जमनीची गरज आसता. प्रत्येक शेतकारांच्या जे पळय कोण जाणटे मरोन गेले त्यांच्या घामाचो, रक्ताचो त्या मातयेन गंध आसा, आणि त्या गंधाक लागून ते थंय रावल्यात. कित्याक प्रत्येक गांवांत जे गांवकार वसल्यात ते जे त्यांच्या स्थायिकांनी तांकां वसयल्यात, आणि थंय ते इतले सेटल जाल्ले आहा. 300-400 वर्सां जाली ते सेटल जाल्लेले आहा. आणि आतां जे करतले पळय ते तांकां डिस्टर्ब करपाक येता. रिहॅबिलिटेशन प्रॉपरली जर केलें जाल्यार, रिहॅबिलिटी जर प्रॉपरली केलें जाल्यार हांव डायरेक्ट सांगता
की पळय तू 400 रुपया म्हणटाय स्क्वेअर मिटर जाल्यार आमकां तितलीच शेताची जमीन पयली 400 रुपयान खंय दाखय दुसरी मेळटा जाल्यार आमकां शेत करपाकूच जाय आनी शेता शिवाय कित्याक हे सर्विसे बीन गॅरंटी ना कित्याक ऑलरेडी हायकोर्टान तेंच्यांनी डायरेक्ट उलयला की आमी बूड पद्दतीचेर बिल्ड ऑपरेट ओन ट्रान्सपोर्ट हे पद्दतीन बांदतले तेन्ना फक्त दलालाचे एजंटाचे काम गव्हर्नमेंटाचे आसतले जमीन घेवप आनी कोणाच्या तरी घशान घालप आनी तेंच्यांनी तो तांचे त्या नोकरांचेर विक्रांचेर तुमकां विश्वास नो 100 तेंच्यांनीच सांगला जो कोण लँड एक्विजिशन ऑफिसर येता तेणेंच सांगला की सर्विसी बीन आमी काय उलोवंक शकना कालूच पळय काल लेटर काडले आमी गेले आमी पद्दतशीर गेले कितें आन्सर आसलें कित्याक पेंडींग जेन्ना हायकोर्टान इश्यू आसता तेन्ना तूं पोजिशन घेता म्हणून सांगूंक शकना आनी नोटीसूय काडूंक शकना तरी तुमी बेकायदेशीर आनी दादागिरीन नोटीसूय काडली नोटीसीक रिस्पेक्ट दिवन आमी तुका आन्सर दिवपाक गेले फकत रिसिव्ड कॉपी एक्सेप्ट कर आनी आमची रिसिव्ड कॉपी म्हणून सायन मारून आनी स्टॅम्प मारून दी जाल्यार तेणी 1.5 वर लायले फकत बसोन रावलो उलयना आमी ताका बाबा सर कितें सीएमान सांगला तुका उलोव नाका म्हणून अशें जायते क्वेश्चन केले पूण एक ब्र काडिना पूण कितें तरी ताका लास्ट दिसलें कित्याक लोकूय चड आसले अशें दिसून येयलें दिसता की आतां आनी हांगाच्यान सुटका ना म्हाका वयच्या पयलीं कितें तरी करचें पडटलें म्हणून लास्ट तेणी स्टॅम्प दिवंक ना स्टॅम्प तुमकां हांव ऑफिस आपलें आहा पळय जुंता वेळ मारून येयली स्टॅम्प दिता फकत सायन मारून दिली ते बीन कोण तरी क्लार्क तेचे आसले पळय तेणी सायन आनी डेट रिसिप्ट घालून दिली आनी आमकां सांगलें तेणी तुमी येयात आनी ऑफिसान हांव तुका स्टॅम्प आनी स्टॅम्प जेन्ना घेवपाक गेले आयज आमी आतां म्हणटा तुमकां स्टॅम्प दिता म्हणून सांगूंक नासलो आमी आनी दिवचोय ना आतां फाटीं घेतलें म्हणजे फटींग वाट 2 गजाली जाल्यात एक लोकां मदीं जो कॉन्फिडन्स तयार जावपाक जाय की तांच्या रिहॅबिलिटेशना बद्दल किंवा नोकऱ्यां बद्दल तो कॉन्फिडन्स सरकार तयार करपाक अजून अपेशी ठरला आनी अशी परिस्थिती भितर तो जशें सांगता की काल जी गजाल घडली गव्हर्नमेंट इज हेल बेंट ऑन पुशिंग द प्रोजेक्ट अहेड विदाउट टेकिंग पीपल इनटू कॉन्फिडन्स काल जे कितें घडला तेतूर सेक्शन 17 ऑफ द लँड एक्विजिशन ॲक्टच्या अंडर पोजेशन ऑफ द लँड हॅज बीन टेकन पोजेशन ऑफ द लँड जेन्ना जाता इट इज टेकन यू आर सेइंग इट इज टेकन बिकॉज ते म्हणतात की हायकोर्टान आसा ना इट इज टेकन टेक्निकली इट इज टेकन एट द सेम ओल्ड प्राइस एट दॅट 60 रुपीज आनी कितें 5 रुपये सी हो जो प्राइस जो केल्लो तो दिगंबर सरकारान लायला दिस इज नथिंग टू डू विथ पर्रीकर सरकार हय आनी ते पर्रीकर सरकाराक लागून गेले 5-6 वर्सां जी काय भूमी संपादनचे जे काम चालू आसा तेच आयज जे प्रक्रिया काल जी जाल्या दॅट वॉज द शेवटचो टप्पो बरोबर नाव दी ओनली थिंग दॅट रिमेन्स टू डू इज टू गो इन अपील अंडर सेक्शन 18 ऑफ द लँड एक्विजिशन ॲक्ट विच आय एम टेलिंग यू none of the Pednekars are capable of handling except me because I have done it all the way to the Supreme Court. I am the only person from North Goa to go to Supreme Court and be successful. नंबर 2 गव्हर्नमेंटाकडे भरपूर पैसो आसा एजीक पैसो दिवपाक आनी गव्हर्नमेंट प्लिडराक पैसो दिवपाक पण बिचाऱ्या फार्मरांक किंबहुना लँड लुजरांक पैसो दिवपाक तांकां कांयच म्हणजे काय मातशी सुद्दां हे ना तुम्ही मान्य करतात की काल जे जालें तें चुकीचें जालें ना काल प्रक्रिया जालेली आसा काल जे रावपाक जायनाशिल्लें सरकाराच्या खंयचे सरकारान मातसो थार धरपाक जायनाशिल्लो ना इट हॅज टू बी कंप्लीटेड विदिन 2 years ऑफ द सेक्शन 6 जमीन घेवन विचार करतले हे चुकीचें दिसना पोजेशन घेवप म्हणजे जमीन घेवप आनी मागीर तुमचेर विचार करता म्हटलो जाल्यार तेका अर्थ ना कित्याक आज पर्यंत सरकारान कितें विचार केला सगळ्या गोंयांक तरी खबर आहा की तोंडान उलयतात रिटर्न सुद्दां दिवन जर मानिनात जाल्यार असो जमीन घेवन कितलो विचार करतले आनी पयलींच ते उलोवन पार जाल्यात की आमी खंयच्याच बाबतींत श्युरिटी दिना तेन्ना कितपत विश्वास दवरतले आतां लोकांचो एकूच स्टँड आहा की हे भाशेन जर तूं दादागिरी स्टार्ट करताय जाल्यार आमी खरे मातयेच्यान सरलेले दादा तेन्ना तूं आमकां मार नाजाल्यार खंय तरी व्हरोन जेलीन घाल आनी तेन्नाच तू कर नाल्यार तुका तें ना खंयची मिलिटरी हाड नाल्यार कितें हाड जावचें ना तें